हेब्रांक 10:36 ते पळोवया. देवाची खोशी करून ताणे बसयले ते तुम्ही घेतलात जाल्यार तू सासणी खायची गरज आसा. देवान बसयलां ते खुश कोणाक इश्ट आसा न्हय, फकत बसयलां. ताची इच्छा न्हय, पूण जो कोण देव कोर म्हणटा ते कोत्ता ताका, ज्या वरवीं ताका ती भास दिली पुरी जातली. इसायासान इच्छा आसा आनी आज्ञा पाळता तो जमिनीची फळ खातलो अशें सांगलां. वय सगल्यांक इच्छा आसा पूण आमी आज्ञा पाळतात काय? पयलें तुवें बासवणे विशीं जाणो जावंक जाय, मागीर तुवें देव म्हणटा तें करूंक जाय. तूं जाणोय तें तुवें करूंक जाय. म्हज्यान तुका सांगूं येता, तूं आयकता ते उतरार जायतीच जबाबदारी आसा. जर खरेंच तुका देवाची आज्ञा पाळूंक नाका जाल्यार तूं फकत घरावर रावंक जाय. कित्याक दोन फावटी तूं टीव्ही घालता आनी कोणेच वाचून आयकता ते स्वता आसा. आतां आदल्या परस तुका आनीकय जाणवे आसा, आदल्या परस तुका आनीकय जबाबदारी आसा. हे तुज्या मनोरंजनाक न्हय. आमी हांगा एक शो घालय ना. हे जिवीत साल्वार करपी, जिवीत बदलपी तत्व. पवित्र आत्मा तुजे थाय विनोदी कोत्ता. देवाची आज्ञा पाळ. तुका मेलच्याक जे जिवीत हांवें म्हज्या पुताक मरोन धाडलोलो तुका जे फावो जावच्याक. चोर येता फकत चोरूंक मारूंक आनी नास करूंक. जेजून म्हटलां हांव आयलां तुका जिवीत दिवच्याक, ते पूर्णतायेन तुवें आनंद घेवंक. ते बरोन वतो सोर न्हय. आमकां देंवचार हाडटा ते सगळ्या वस्तूंनी आमकां त्रास मेळोवंक आमच्या जिविताचे कारण संवसारांत आसा. देवाची आज्ञा पाळूंक तेंच आमचें कारण. जेजून म्हटलां म्हजें जेवण म्हजें बॉल देवाची खोशी करूंक. तांतून म्हाका भूक लागना आनी तो स्वयंबीक भुकेची खबर करिनासलो. तो खबर करतालो कितें जाय ताची, कितें पूण पळयता ताची. केदांच दादोशी ना, कितें जाल्यार परवा ना आमच्या जिवितान. आनी तो म्हणटा म्हजी शक्ती येता. जे म्हाका दादोशी दोत्ता ते करूंक खोशी म्हज्या बापाची. हांव तुका सांगता, आनीक विसय घेवंक बरी सुवात ना बगोर तीस सोमतोस आड पडोन जाणो जावंक तुका जाता ती परी देवान तुका कोर म्हटलां ते त्या दिसा तुवें केलां म्हूण. आनी दोनी जाणो आमी चुकी कोत्तात म्हूण आनी देवाक आर्गां पांच तापाक आमी फतक आनी चूक कोत्तच आमचे पांच ताप करूं येता म्हूण हांव चड खोशी. पूण जेरूल म्हाका दिसोन आमी तें जाणो जावन करूंक जाय म्हूण. आनी तूं हें जाणय, हांव म्हणूंक सोदिना हें कोणाक वायट म्हणूंक वो वायट करूंक. पूण जेन्ना लोक रोजेर वेता आनी तीं येवन हॉटेलां बूक कोत्तात आनी असले प्रोग्रामाक येतात आनी उपरांत कितल्याशा लोकांक हांवें पळयलां हात उबारून म्हणलें की ती जाणो ताच्या जिवितान आज्ञा पाळूंक ना म्हूण. तेन्ना म्हाका एक वस्त सांगता की आमी सोजमनान देव तो देव म्हूण. आमी सोजमनांत देवाचे पवित्र भिरांत आनी धास्ती. आमकां देवाक भिवंक नाका, पूण ती एक रेस्पेदाची भिरांत कशी. हांव करिना. हांव कितें जाय जाल्यार देवाची आज्ञा पाळूंक तोच वीत करिना. हांव कितें दिना, कितें मेलोंक. हांव मिनिस्ट्रीन काम करिना कितें मेलोंक जाय म्हूण. आतां हांव दितेली मेलोंक जाय म्हूण. आनी मेलोंक हांव वेगवेगळ्यो वस्तू करीत कित्याक हांव अपेक्षा दवरलेली देवाचो आशीर्वाद म्हज्या जिवितान वतन येतलो म्हूण. आनी तुवें थंय सुरू करूंक जाय जाल्यार कर. पूण आमी त्या मुद्द्यार येतात जंय आमी देवाची आज्ञा पाळूंक जाय, फकत आमी ताचो मोग कोत्ता म्हूण. आमी उपकारीत आनी आमच्या जिवितान कितें केलां त्या पासत. नवो करार म्हणटा देवाच्या मोगा पासत आमकां आडोवन दवर. देवाचो मोग स्वताची ताबो दवरूंक आमकां लायता आनी आमकां जाय तें आमकां बरें दिसता तें सगळें करूंक न्हय. म्हज्यान आनीक म्हाका जाय तें म्हणून येजो देवाच्या मोगाक लागून. म्हज्यान बोगसोने दिन आसतना रावून येजो कित्याक म्हाका प्रकाशवाणी आसा आनी हांव जाणो तें देवाचें काळीज दुखयता म्हूण. आनी हांव जाणो ताची येवजण म्हज्या जिविताक दुखयता म्हूण. आनी हांव जाणो ताची येवजण म्हज्या जिविताक दुखयता म्हूण मिनिस्ट्री दिल्या ताचे परिणाम जातलो. सोयबाची गिरेस्त म्हाका थांगकोना. म्हाका रागीश जावपाची गिरेस्त थांगोना. म्हज्यान तें करीन येजो. दुसरे वाटेन एक चड व्हडलो त्याग आसा. हांवें देवान म्हाका करूंक धाडलां तें सोंपोवंक जाय. जेजून म्हटलां तूं म्हजो मोग कोत्ताय तर तूं म्हजी आज्ञा पाळटलो.
तर आमच्या मागण्यान आमकां जाय ती मागांचे गायी गावूं येत. पूण खरें माप आनी देवाचो मोग कोत्ता तितलो तो आसा ताणें आमकां कोर म्हटलां तें आमी करूंक. आयकात, म्हाका उगडास आसा देवाचेर हांव राग जातच म्हाका कितलें कठीण जातालें ताचे कडेन उडोवंक. आनी म्हाका उगडास आसा सुरवातेक देव फकत म्हणो थंय भायर वचून उलय, हांव तें करची ना, ताच्यान पयलें करूं येता. तुवें भायर वचून ताचे कडेन उलय, ताका सांग तुजी चूक जाली, हांव सांगची ना म्हजी चूक जाता ताची बारी. येले हांवें पयले फावटी म्हटलां. म्हणजे भुरग्यापणी, मूर्ख पिश्यापण. पूण तूं जाणां म्हाका बायबलीन एकूय ग्रंथ मेळोंक ना जो म्हणटा तुजी बारी जाल्यार चुकीचें बोगसोने माग. तें म्हाका अजुनी मेळोंक ना. तुझा न्हय जानवायेन भरलेले क्रिस्तांव सदांच पयले सारकें तें कोत्तात. बसून रावो नाका आनी कोणाक कितें सारकें तें करूंक. चिंती नाका कितें वायट आसा तें करून तूं सुटलो म्हूण, कित्याक तूं जाणय तितले हे लोक वायट कोत्ता म्हूण. तूं दुसऱ्यांचो जबाब दिवपाक ना. आमी सगळ्यांक एकले देवा मुखार उबी रावन आमच्या जिविताचो हिशोब दितली. बरें, हेर सगळीं कोत्तात, हेर सगळीं ती फील पळयता, वय हेर सगळीं कोत्तात. बरें, तूं हेर सगळें न्हय. तुवें देवा लागीं खूब मागला, तुका जाय वो नाका? जाय? उपदेशक 12:13. बरें, हे सॉलोमनान बरयलां. आतां सॉलोमनान एक मनीस जाणें देवा लागीं गिन्यान मागलें आनी येरा परस ओदीक गिन्याव ताका आसलें. असलो गिन्याचो मनीस आसो न्हय तो मूर्ख जालो. जें खरेंच उमेदीचें आनी म्हाका दिसता ताचें गिन्यान ताचो प्रश्न जावन आसलें जेन्ना तो उजार करी ताच्या जिवितान भरपूर अजापांचो येस हाडूंक पावलें. तुजा न्हय? बायबल म्हणटा गिन्यान गिरेस्त हाडटा आनी उपकार आनी मान. आनी मागीर ताचे कडेन इतलें आसलें की तो अपस्वार्थी जालो, स्वताची चिंतपी जालो आनी ताचे कडेन आसा तें घेवन देवाची सेवा करचे बदलेक तो स्वता वस्तू करूंक लागलो. ताणें म्हणलें हांवें स्वताक बांदलां, हांवें स्वताक उदकाची तोली बांदल्या, हांवें हे म्हजे पासत बांदले, सगळें म्हजे पासत जशें उपदेशकान बरयलां. आनी मागीर तो पळोवंक लागलो कितल्यो बोल बायलो ताका मेवतल्यो आनी ताच्यान ताका जाय तें घेवं येतालें तरूय तो निराशी आसलो. तर म्हाका जाय तुमी उपदेशकाच्या शेवटाक पळोवंक निमाणो हावेसर, निमाणो वर्स आनी तो पळय आपल्या जिविताचें कितें म्हणटा तें. सगळें जावन गेलें शेकी शेवट तो देवाचे भिरांतीन राव, ताका मान दिवपाची, ताची पुजा कर, जाणो जावन तो कोंतो आनी ताचे मानामेन दवर. कित्याक होच मनसाचो हेतू, पूर्णतायेन खानान ताचे रोचणेचो, देवाच्या प्रामाणीकपणाचें कारण, सगळ्या चरित्राचें मूल, सगळ्या खुशालकायेची बुन्याद. संवसारांतले सगळ्या बेसूर परिस्थितीचें सुदारप आनी मनशाचें मुख्य काम. आतां तें आमी परत सुरू करुया, कित्याक हें हांव आनीक सोकास म्हणटलीं तुका सजमोंग. तो म्हणला हांवें सगळें करून पळयलां आनी वच आसा शेवट. देवाक भिये, जाणो जाव तो कोण तो ताचे मानामेन सांबाळ, कित्याक ह्याच कारण आसा तुका रोचलोलो. आमकां रोचले देवाची महिमा गावूंक, ताची खोशी करूंक, न्हय बेश्टींच गायना गावूंक पूण ताची खोशी करूंक. बायबल म्हणटा आमी ताची उर्बेन आनी स्वतान पुजा करूंक जाय म्हूण, की देव सोदता जो कोण ताची उर्बेन आनी स्वतान पुजा कोत्ता तांकां. आनी म्हाका जशी हांव खूब वर्सां आदी तें सोदूंक सुरवात केली ताचो अर्थ कितें, ताची म्हणणी न्हय सजमोंग हांव देवाची पुजा करता म्हूण वयल्या धव्या पडद्याक पळोवंक उतरां. पूण आमी आमच्या सगळ्या जिवितान देवाची पुजा करता. तर एका थाराव्यान जो आमी घेतात, तर एक वस्त जी आमी करतात सोबे माजार पोसऱ्यान पासून. म्हणजे तुका खरेंच दिसता तूं देवाची पुजा करता म्हूण तूं तुजी पोसऱ्याची गाडी कोणाच्या नव्या मोतराक तेंको दवरल्या कालची घेनासता ताचो रोंग काडलो वो ना? बरें, हे सगळीं तांचो थांबयता. तूं सगळीं न्ही, तूं देवाचें भुरगें, एक रोचलेलें भुरगें. जेजू क्रिस्ता सांगाता एक जोड हेरदेरी. तूं हेर सगळीं न्हय. आनी आमी संवसारांत आसात लोकांक दाखोवंक कशें जिवंक जाय तें, न्हय तांचे भाशेन जिवंक, पूण तांकां उदाहरण दाखोवंक कशी जिवंक जाय ती.
आमेन. स्टोरान गेले 2 मोचाचे पार घेतले आनी 2 पर्सांक पळयताले जी मोचांक सोंपताली आनी हांवें थारायलें एकूच घेतली म्हूण. आनी हांव घरा पावतोच त्या मनशान ते पर्साचे पयशे काडूंक ना पूण चुकीन तांणी दोनी पर्स आनी दोनी मोचाचे पार घातलेले. बरें, देव म्हाका एक फुकट पर्स दिवन आशिर्वाद दिता काय? जे पोरी कोण मूर क्रिस्तांव चिंतपाची. ओ बोय, हे पळय देवाच्या आशिर्वादान तसा नासलो म्हाका हे दुसरे पर्स जाय आसले म्हणून आनी ताणें म्हाका दिलें. जेजू आर्गा तुका. हू हू हू. ओ म्हाका बको आयलो. हालेलुया. ना, तूं मूर्ख उस्तरीत परत त्या मोतोरान बोच. तुज्या पेट्रोलाक फारीक कर. ते परत व्हर. कित्याक? तूं एक पुजा करपी. तूं करताय तितल्यानूय तूं ताची पुजा करता. आमेन. वय ती तांची चूक आसली. हांव कित्याक दुडू खर्च करून ते परत व्हरोंक? आतां हांवें म्हजे दुडू आनी म्हजो वेल खर्च करचो पडलो थंय वचोंक. वय म्हाका उगडास आसता ते पर्स हांवें परत व्हेलें आनी त्या मनशाक म्हणलें. हांवें खबर केली ही दोनूय मोचाचे पार घेवंक पूण एकूच घेवंक पावली आनी एकाच दुडू फारीक केलें देखून हें परत घेता. तांणी म्हणलें खरेंच अजाप. तुजो न्हय हे पोरी कोण करपाचो न्हय. म्हाका हें खरेंच आवडलें. बरें, आतां घुडयेक म्हज्या बंपर स्टिकनार नुस्तें आसल्यार आनी म्हज्या गोल्यान तें खुरीस कोण पूण कितें चिंतपाचो. चलो आतां प्रवचन बरें कोत्ता वय न्हय. म्हाका हो निरोप आवडटा कित्याक म्हाका दिसता तातूंत तुमकां कांय जाणांक उत्तेजन येतलो जिविता सवय वेता ते उशीर वाद दवरूंक आनी रूद वाद सोडूंक जी निसंटना विशीं वेता. पळय, रूंद मार्गार जायतो सोयोग आसा आमच्या सोयंबीक वस्तू दवरूंक पूण उशीर मार्गार एकूच सुवात आसा तुका आनी देवाचे खोशेक. ओ पूण तुजी शांती वाडटली, तुजो आनंद वाडटलो. तुका आनीकूय उपकार फावो जाता जिवितान तुका आनीकूय संदी मेवतली आनी जेन्ना देंवचार येतलो तुका विस्वास आसतलो म्हणून म्हज्या पाटल्यान वच वयताना जेजूच्या नांवान हांव तुका नाकारता आनी तुका बोबो मारूंक गरज पासून आसची ना. तुका खरेंच दिसता बोबो मारल्यार देंवचार बी येता म्हूण? जेजूच्या नांवान म्हज्या पाटल्यान चल वयताना. जर तू पयशी उपदेशक 12:13 दुसरो भाग त्या ग्रंथाचो तुवें म्हटला की आज्ञा पाळप जावन आसा मूल चरित्राचे. तुझा न्हय आमी देवस्पणी चरित्र कशें आपणायतात तें सारकें तें करून जेन्ना आमकां करूशें दिसना. आमकां तें करूशें दिसपाची गरज ना. खरेपणी तूं सारकें तें करतोस आनी तूं दुखवतोस म्हणजे तूं वाडटा. तें बरें दिसता तेन्ना तूं बागान तूं आदींच वाडला. तुवें आदींच थंय आसा. तुका तातूंत प्रश्न ना त्या विशीं आदींच मेल्ला. पूण जेन्ना तुका एक वस्त आनी देवाक दुसरी थंय स्वता मरपाची घोट जाता म्हणटूच थोडीशी दूख आसता कुडीक त्रास जे ताचे सांगाता आसतात तर तुका तशें दिसता तुका फुकट म्हणून येता हांव वाडटा. देवाक आर्गां वाडटा. हालेलुया, वाडटा. आनी मागीर तो कितें म्हणटा तें आवडटा आनी देवाची आज्ञा पाळप म्हणजे जिवितान जें कितें सारकें ना तें जुलोवान घालप. सगळें जें सांगिता भायर आसा सगळें तोलप ना. एक वस्त जी ती तुलना सिद्ध कोत्तेली ती जावन आसा दुदवाची तांक पर्यान कितें तें जावं. एक वस्त जी सिद्ध कोत्तेली ती देवाची आज्ञा पाळूंक. अशेंच म्हणल्यार तुका काजाराचे प्रश्न आसात आनी एक वस्त जी तुका सदांच बेजार कोता ती म्हणूया तूं एक वस्त न्ही तूं काजार जाल्यार तो दादलो तुजी तोखणाय करिना म्हूण. तुका वाज येता तुज्या भावनाक पाल दिना आनी ताचे बदल तुका दीस आनी दीस बेजार जाता तर तूं वच आनी मागणें करून देव म्हणटा ताची तोखणाय करूंक सुरू कर. ना देवा तूं सारकें ना, म्हजी तोखणाय म्हाका जाय. तशें करची ना कित्याक करूंक तो केदींच म्हाका तोखणाय करिना. वो कित्याक तूं वमता जें तूं लुवता.
आनी जर घरान तुवें क्रिस्तांव मागीर चिंत तुवें पयलें वचोंक जाय. चलत हांवें म्हणलां जर तूं क्रिस्तांव मागीर चिंत तुवें पयलें वचोंक जाय. पूण एक जायत्या वेळाक तुका पयलें वचोंक मेळत. पूण तूं तें लोकां सवय करिना तर तुका तें करून वाज येवची ना. सो तूं देवा सवय करीत जाल्यार देव सदांच पळयता तूं चोरायें गुप्तीन कितें कोत्ता तें आनी तुका उक्तेपणी इनाम दिता. ल्हान वस्तूंनी विस्वाशी राव. जाणा म्हाका तुवें खंय सुरू केल्लें जाय म्हाका जाय चिंतनांनी सुरू करूंक. म्हाका जाय तुमी चिंतनांनी सुरू करूंक. तुजा न्हय कित्याक 2 कोरिंथकारांक 10:4-5 म्हणटा झुजाची हात्यारां सोयंबाची न्हय पूण ती महान देवा सवय जैत व्हरोंक किल्ल्याचेर सकल घालून वाद विवाद करून कल्पना तत्वांनी चड उंच आनी व्हड वस्तू जी देवाच्या कोऱ्या गिन्यानाची तुस कोत्ता. वर्स 5 म्हणटा दोर भावना ताब्यान दवर. जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पाळच्याक हांवें कितलींच चिंतना ताब्यान धुंवची पडली आयज सकाळीं हांगा येवच्या आदीं. बेश्टोच गरज नासतलो वस्तू तुजा न्हय. बरें बंद कर. भायर तुका केन्ना जैती म्हूण मन आसचें ना. जर तुज्या मनान गोंडोल आसा जाल्यार जर कोणाक वायट चित्रां पळोवची सवय जाल्यार ती सगळ्या वायट चित्रांची चिंतना चिंतची ना आनी उपरांत मागण्यांक उबी रावन आपल्याक सुटका मागची ना. तुज्यार मागो येता आनी म्हाका गरज पूण पयलें तुवें हे भावना ताब्यांत धरून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पाळूंक गरज. तूं रागार जावपाचें सोदचें ना. जर सगळो वेळ तूं बसून चिंतला त्या मनशान तुका कितें केलां तें तूं स्वताचे चुचुरे करपाचें बंद जावचें ना. जर तूं बसून चिंतला तुजे कडेन कितें ना तें लोक कितें तुजे थंय करिना तुजें मन तुजे लागीं आसा ताचेर आसोंक जाय. आनी देव तुजे सवय कितलो बरो आसा तो कितलो आशिर्वाद आसा. आनी कातोर जालेल्याक माफी माग. जर तुका आपोवणें आसा जाल्यार एक दुवेंत इश्टाक भेट दी. देव आमकां पवित्र आत्म्याच्या सांगण्यान वाट दाखयता आनी आपल्याक चड काम आसा म्हूण म्हणपाचें बंद कर. चड काम आसा हें एक निमित. ते म्हटलेलें आयकना बेजार जालें. वय तुजा न्हय म्हाका करूंक जाय आसलें पूण वेळ ना तुका नाका आसलें. तुजा न्हय कित्याक आमकां जाय तें आमी कोत्ता. म्हाका दर सकाळीं देवा वांगडा वेळ सारूंक जाय पूण हांव चड काम कोत्ता. बल जाणोय गरज तुवें वालेरी बदलपाची कित्याक जर देवाक तुका वेळ ना जाल्यार जिवितांत कांय चलपाक ना. हालेलुया. तारकार करी नाका. गजाली करी नाका. असमाधान जाय नाका. कर देव तुज्या मुखार दोर वेल घालता तोचो उपयोग करूंक. हांव तुमकां एक काणी सांगता. हे ह्या सुमारान आमच्या कुटुंबान घडलां. म्हजे मायक तिच्या आदारी फ्लॅटांतली एके भलायकी केंद्रान वचपाची पडली जी तिच्या बोगलेक आसत. म्हणटोच ह्या सुमारान आमी तिका तिचे फ्लॅटांतली ह्या भलायकी केंद्रेक वतालीं आनी म्हाका जाय आसलें तिका कांय बऱ्यो नव्यो वस्तू दिवंक. देंग्यो तिका चड आवडटात तर हांवें चिंतलें तातूंत तिका मातशें सोंपोपणी जातलें. हें म्हाका मनशाक करूंक सोंपें न्हय. तर तिका कांय सुंदर नव्यो वस्तू हाडल्यो. कपडां एक रातचो दिवो आनी एक टीव्ही आनी कांय नाट गावन हाडल्यो आनी तिची तयारी केली. तिका दिसलें ती नाचची राणी म्हूण. वय तिचो दुसरो फर्निचर तिच्या फ्लॅटांतलो जो वेताय ती सोबो नासलो म्हणटोच तरी बरो फर्निचर आसलो. म्हणटोच हांवें म्हजे धुवेक सांगलें तो ताचेर बरो येता. ताचो घोव केन्नाय वस्तू सीर घालता वो पत्रार घालता. ताच्या घोवाक हें करूंक आवडटा. तर हांवें म्हटलें ह्यो सगळो फर्निचर व्हर आनी वीक आनी तुका मेवता कितें जावं. बरें तितल्या म्हणसर एक नर्स आसली. एक ल्हानशी आदार दिवपी नर्स जी थंय काम करी भलायकीच्या केंद्रांत. तिची इश्टागत म्हजे माय थंय जाले आनी ती जाणो आसली. म्हजी माय वेता म्हूण तिच्या मायक विचारलें तिचो फर्निचर सेलीक आसतलो काय म्हूण. तर म्हजे तुवें त्या चेडवाचो नंबर घेवन ताका फोन केलो. म्हणटोच ते बाबतीन ते म्हणटाले ओ वय म्हाका खरेंच ते बेडरूम सेट जाय. खरेंच म्हाका ते कोणशाचें कॅबिनेट मेळल्यार बरें जावपाचें. म्हणटोच
म्हजी तुवें ताका सांगलें ताका त्यो वस्तू कितल्यो जाय त्यो आनी ताणें म्हटलें बरें. ताणें म्हटलें घडयेक म्हाका थोडी सुमानां लागतलीं तितले दुडू एकठांय करूंक न्ही. जर हांव ह्या सुमारान थोडे तुका दिता तुका कोल्या विस्वाशी म्हणून फुडल्या सुमारान थोडे दिता तूं ते म्हजे पासत थोडो वेळ दवरशी. म्हज्या दुवेन म्हटलें बरें वो म्हज्यान करूं येता. ताणें म्हटलें तूं जाणाय आमच्यान तें फकत तितलोच वेळ दवरूं येता. ताणें म्हटलें म्हज्यान जाता तें कोत्तली. तर जेन्ना म्हज्या दुवेन म्हाका फोन केलो हें सांगोंक म्हणजे तुमी जाणो आमी कितें करपाचें तें चिंतूंक बुद्धिवंताची गरज नासली. म्हणजे आतां तूं जाणय म्हाका दिसता तें आदींच जाणय आनी हांवें इतलेंच म्हणलें तूं जाणय चिंतपाची गरज ना आमच्यान तशेंच दिवं येता. आनी आमी ते परिस्थितीन ना तूं जाणय ते दिवपाक आमी चिंतूंक जाय आसली. तूं जाणय ते परिस्थिती दुडू जाय आसले अशें. पूण हांवें म्हजें दुवेंतलें हांवें म्हटलें तुका दिलां तर खरेपणी तुवें निर्णय घेवपाचो म्हाका दिसता. म्हाका दिसना हांव म्हज्या लागीं तें घेवं येता म्हूण. बरें तर तेंवूय जाणो आसलें. आनी ताणें ताच्या घोवाक फोन केलो. ताणें म्हणलें वय आनी ताका अशेंच दिवं. तर ताणें चेडवाक असोच फोन करून म्हणलें अशें आमी तुमकां दितलीं. त्या चेडवाचो दीस म्हयनो वर्स केलीं. लोकांक संवय ना अशेंच वस्त दिवंक. बरें आतां हें आसा तूं जाणय हांव जाणो ताका खबर आसलें कोण ती ते म्हज्या मायच्या फ्लॅटान वेतली. म्हजी माय म्हणजे म्हजें चित्रां थंय वॉलपेपर कशी सो आनी म्हणजे तें मॅगझिनांतल्यान चित्र काडून ताच्या रेफ्रिजरेटर सगळ्याक आसा ह्यो सगळ्यो वस्तू. तर ताका एक ओगलो सोयोग मेवलो पळोवंक. आमी सांगतात ते कोत्तात म्हूण. आतां हें आसा तें तूं जाणय आमकां आन भोगलो. हांवें म्हटलां ओ येतलें बरें आनी म्हाका जाय फुडलो निरोप तुमकां वाचूंक. म्हजें दिव उपरांत म्हजे मायक भेटूंक गेलें आनी चेडूय थंय भेट दिवंक आयलें. अशेंच घडून अशेंच घडलें. कितें अजाप देवाचें हें न्हय. आनी ताणें म्हजे धुवेक अशें सांगलें. म्हजे धुवेन म्हाका हो निरोप धाडला. ज्या कुटुंबाक आमी फर्निचर दितात ती आलींच आपल्या वडिलां वांगडा रावंक एरिझोनांत हांगा आयल्यान कित्याक ताचें 5 बेडरूम घर लासन खबर. म्हाका दिसता ताचे कडेन इन्शुरन्स ना म्हूण. कित्याक ताणें म्हणलें ताणें सुरवातेक ताणें परत सुरू करचें पडलें. आनी उपरांत म्हजे धुवेन म्हटलें वाव ती उदीची निशाणो. आनी हांवें चिंतलें ही संदी आमकां चुकतेली आसली. आमकां खरेंच ही संदी चुकपाची आनी ती विकलेलें तर आनी वय जर आमी तें विकलेलें आमचे कडेन आनीक थोडे दुडू आसपाचे. पूण तुवें जाणय देव आमकां आनीक जायते ओगले हाडटा आनी स्वता पासत हाडटा ताचे की ओगले. जर आमी फकत केल्यार तो आमकां म्हणटा तें आनी उपरांत तुका मेवता आनंद आनी शांती आनी साप अंतस्करण आनी हे सगळे वस्तू ज्यो ताच्या वांगडा येत. हांव फकत तुमचे थंय विनंती कोत्ता ल्हान वस्तू सवें चोत्राय दवरूंक. कित्याक तूं जाणय हांव खरेंच चिंतिना सगळे ल्हान आनी व्हडल्यो वस्तू आसात म्हूण. म्हाका दिसता त्यो फकत वस्तू. आनी म्हाका दिसता की देवाची आज्ञा पाळून तो फर्निचर त्या चेडवाक दिवन. आनी तूं जाणय तो एक हुकूम कसो पासून नासलो. ती फकत एक संदी आसली. फकत एक सोयोग. आनी तूं जाणय बायबल गॅलेस्कारांक 6:10 हातून म्हणटा जशी तुका संदी येतात आशिर्वाद जावंक चोत्रायेन राव अदीक करून भावाच्या घोराब्याक. हो एक फकत संदी आसली. कितले फावटी आमकां संदी मेवता जी आमी अशीच सोडून दितात. पूण तूं जाणय आनी कितें चुकता ती आशिर्वाद आनंद शांती सोयताना वयर शक्ती आनी अधिकार चलात. कित्याक जितली आमी आज्ञा पाळतात तितली आमी वेगी आनी पूर्णतायेन आज्ञा पाळतात तितलो उनो त्रास आमकां दुस्मान दिवंक पावतलो वो तो तुजे विरुद्ध येतलो. हांव तुका केदींच सांगची ना सोयतान तुजे विरुद्ध येवचो ना म्हूण. तो तुजे विरुद्ध येतलो पूण म्हज्यान सांगूं येता की ताका शेवटाक पासून येस मेळचो ना. कारण देव आपल्या दुतांक तुजे वयर ताबो दितलो तुका सुरक्षा दिवंक तुजे सगळे आज्ञा आनी सेवा करत्या वायतांनी. आमेन आनी आमेन आमेन. देवाची आज्ञा पाळतोस तुका बऱ्यांतलें बरें जिवीत दारू कोट्टेलें. ती बुद्धिवंत आनी सोपी वस जी तुज्यान करूं येता देंवचाराचेर अधिकार आसोंक. बायबल म्हणटा स्वताक देवाचे स्वाधीन कर. देंवचाराक नाकार आनी तो पावतलो. तर आमच्या नाकारणी नेजो जर आमी स्वाधीन जायना तर.
ह्या वोश्ये वयर म्हाका जाय तुमी आनी माती घेवंक तुमकां जाणो जावंक जाय की शक्ती अधिकार आसा सोयताना वयर जो दुस्मान तुज्या आत्म्याचो तूं अधिकार आसलेले मनीस आसा आनी तुवें शिकोवंक जाय तो चलोवंक तो हे शिकोवपाचे उपाय घे आनी तुज्या जिवितांत तुका आतांच वावर दी आतांच. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.